बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज सोमयाचो दीस, आयताराचो दीस, सोमयाचे एकवटांत मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटयत आसतना विविध त्या सांवा पासत आमी काळजांत तावन मागया. आज जो कोण जन्म दिवसाचे आसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोश पावता. एंड्रिया लोबो मुक्का, शॉन डिसिल्वा दुबई, 42nd बर्थडे, लीना मस्करेनस दुबई. तुमकां आमी अभिनंदन पठयता. जशें जो कोण काजराचो दिसाचे आशितात आनी तुमच्या घरांत संभ्रम करता विविध तरांचो, तुमकां अभिनंदन पठयता. तुमच्या त्या सांवा पासत मागता. तशेंच देवाक आनी होगलाप दिता दैवीक रिती मंदिराच्या आराधनाच्या मिसाच्या बलिदानाद्वारे रेतेरेद्वारे हांगासर भेट दिल्ल्याद्वारे तांच्या जिवितांत अजापां विस्मितां अद्भुतांनी देवाची विस्नार आशिर्वादां अनुभव केली. कार्मिन मिनेजीस बरी भलायकी लाभलेल्या पासत बळकून जेता. प्रकाश डिसोजा किन्नीगोळी, हेलेन अब्रियो संपिगे, एविन मातायस पिलार, क्रिस्तीन पिंटो मँगलोर, हेलेन कस्तेलिनो मूडबेळे, सोनिया लविटा अल्मेडा मुल्की, क्लेमेंट लोबो बाळोक मरियेच्या मानाक मागुंडी, सिस्टर नॅन्सी लोबो मागुंडी, गॉडफिर फेर्नांडीस हैदराबाद. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या. कुडींत असली दूख न पयसल्या. कुटुंबांत वायट सवय पयसरल्यात आनी कुटुंबांत शांती समाधान लाभलां. मिसाक वचनांतलीं भुरगीं आतां मिसाक वेतात. वायट संबंदाक वळख जाल्लो तरणाटो आतां बरी जिणी जिवन आसा. सोरो आनी बेबदेपणांतावन सुटका लाभल्या रितेर केल्ल्या द्वारे शिकनांतल्या भुरग्याक जाणवाय बुदवंतकाय आनी शिकपांत अभिरूच आयल्या. जाग्याचे समस्या आसले. कंपाउंड वॉल घालूंक जायनातलें. कंपाउंड वॉल घालूंक साध्य जालां. घराचें बांदपाचें काम वेळार पंता पावन आसा. रीण दिल्लें तें वेळार फाटीं पावलें आनी पयशांची विलवरी बँकांतान मेळाचें आसलें लोन मेळ्ळां. वर्गां वचोंक साध्य जालां आनी कामांत प्रमोशन मेळ्ळां. देखून तीं देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोमया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांवा पासत मागया. थोड्यांच्या विशेष त्या सांवा पासत बरी भलायकी लाभच्या पासत हेलेन अब्रियो संपिगे आपणाच्या विशेष त्या सांवा पासत मागून उलो दिता. ॲडलिन प्रिन्सिटा किन्नीगोळी, मिशेल डिसोजा आनी कुटुंब USA. बरी भलायकी लाभच्या पासत सिसिलिया सेरावो किन्नीगोळी. हार्टाची सर्जरी आसा. बऱ्या तरान सुफळ तरान जावच्या पासत एंटनी लासरादो विरार. बरी भलायकी लाभच्या खातीर आनी बेगीनच बरें जावच्या पासत सिहान डिसोजा किन्नीगोळी. सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर दंपरांगाटीची दूख आसा, सुसूंक जायना, ती गूण जावच्या पासत सर्जरी करची जाल्यार सर्जरीचे सगळे पयशांची विलावरी जावच्या पासत परगांव वचोंक IELTS आनी OET एग्जाम बांदल्या तातूंत पास जावच्या पासत विजा लाभच्या पासत परगांव वचून पावलां. थंयसर काम ना, वेळार काम मेळच्या खातीर शिकोवंक प्रोजेक्ट करूंक आसा. इवान मेंडोनचा ताका एक बऱ्या कंपनींत प्रोजेक्ट लाभच्या पासत शिकप बऱ्या तरान पंथाक पावोवंक आनी विजा मेळच्या खातीर परगांवांत आसल्यांक आनी बरी कामाची परिस्थिती आनी शिकोवंक बरी परिस्थिती परगांवांत लाभच्या पासत बरें नवें काम मेळच्या पासत सैरीक जावच्या पासत काजरी जिवितांत भुरग्यांचें देणें लाभच्या पासत घोवा बायलां मदें आसलो मन आसता पयस जावच्या पासत भाव भयणी मदें झगडें आसता, कोर्ट केस आसा, तांतलें तांकां सुटका मेळच्या पासत आमी सांगाता मेळोन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोमिया. आयकमचें प्रार्थन येसोमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर मलगड्या पासत मागया. देवादीन ब्रिजिट रेगो, देवादीन जेरोम रेगो, देवादीन ॲग्नेस मिरांडा, देवादीन एवजिन रेगो, देवादीन पॅट्रिक रेगो, देवादीन बेनेडिक्ट असरादो, देवादीन रोजी कुटिनो कुवेट, देवादीन टायटस फेरावो तोकुरू, देवादीन जॉन रोसारियो किरें, 41st डेथ एनिवर्सरी सोबिन डिसोजा एंजेलोरू, 8th डेथ एनिवर्सरी लिली बर्बोजा मिरारोडू, 109th बर्थ एनिवर्सरी फादर JST रोड्रिगस मँगलोरू, देवादीन लाजरस मतायस डिसोजा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता. लेती लेविस पेडा रोडू,
Death anniversary देवादीन Mary Mascarenhas Panir, 34th death anniversary of Salvador Paes Valencia, देवादीन Albert Serrao 7th day Mass 7व्या दिवसाचा उडास Albert Serrao ताने 4th death anniversary देवादीन Rosie D'Souza उडपी कुटुंबाचलेल्या मलगणाचा उडास करता Helen Abrio संपिगे देवादीन Robert D'Souza Pezar Nezar देवादीन Robert D'Souza Nezar देवादीन Alexander Lewis ताने देवादीन Mark Sequeira Nidori तशेंच आमा समीस तांचे तेसा बसत सांगात मेळोन मागया मलगण्या बसत मागया ससनास विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ती विषय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस बोड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दीत आमेन येतावमी बोडा संतोषान जमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती देवना तुझ्या सर्गींच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सगळीं सांगात जमल्या साद्या काळाच्या 22व्या आयताराची देवस्तुती आज आमी संभ्रमत आसतना सोम्या थंय केंद्रीत करून आमची जिणी सदांनीत भावार्थान जियोंक आनी आपापले कुरीस सोम्याच्या कुर्सा थंय एकवट आवन आमची जिणी अर्थाभरीत करूंक सोमी आज आमकां आपोवणें दिता. आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट संकश्ट पिडा शिडा आनी सर्व पंथ आव्हानां आमच्या जिविताचो एक वांटो म्हूण स्विकार करून जेजून संवसारी मिसावांत भोगुल्ल्या सर्व कश्टां पासत आपल्या जिविताच्या समर्पणा पासत ते सदांनीत संतोषान स्विकार करून आमी आमची जिणी भावार्थान जियोंक सोमी आज आमकां एक प्रेरण जावन आसा. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. सदांनीत सोम्या थंय केंद्रीत करून आमची जिणी आमकां दिल्ल्या मिसावांत अर्थाभरीत करूंक दादोसकायेन आमी जिणी जियोंक गरजेचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. जायते पावटी आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट नियाळण देवा थंय आमी शीण उसारल्या. जायते पावटी बेजारायची चिंतना देवाक आमी उसारल्यांत तसल्या सर्व संगती पासत देवा कडचें बुकसाणें मागया आनी हे मीस फावते परी भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. आमी सगळीं सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वोदयदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा फूल सर्गी
आणि शांती ताच्या दिसता संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राजा सर्वोद्वेगान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. शम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तूं संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत. तूं बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुझे तावन उपजतात. आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपसान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा तुवें म्हाका भुलयलोय आनी हांव तुका भुल्लो. तूं म्हजे प्रास बळिश्ट देखून तुवें म्हजेर जैत वेलें. हांव दीसभर केन्नाचो माल जाला. हर एकलो म्हजो केबडायो करता. हर एक पावटी हांव उलयतना हांवें बोबाट मारून म्हणूंक जाय जुलूम आनी नास. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका दीसभर आकमानाचें आनी केडण्याचें कारण जालां. हांव तुजो उगडास करचो ना ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना अशें हांवें म्हणतो. पूण म्हज्या काळजांत एक जळतो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगला. ताका धमावंक प्रयत्न करूंक हांव थकला. म्हज्यान हें सोसूंक जायना. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. तुझ्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. देवा तूंच म्हजो देव तुझ्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता. उदक नातलेले सुके धरणी परी म्हजी कूड तुका लालेता. तुझ्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता. तुझी पदवी आनी महिमा देखूंक
हांव आशेता तुझ्या मोगाचो अनुभव जिवा प्रास श्रेष्ठ म्हजे वोंट तुझी महिमा वर्णिता सगळे म्हजे चिणयेंत हांव तुका वाखणतलो तुझें नांव काडून हात जोडतलो परबणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो थादोशी जातलो संतोषाच्या ताळ्यान म्हजे वोंट तुका वंदितले म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो सांत पावलान रोमाघरा बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप भावानो देवान आमचे वयर दाखयल्लें व्हड काकळटीचो उडास काडून हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसलें एक पवित्र जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पूंक दिजय हें हांव तुमचे आत्मीक बलिदान ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमचे जिणयेचेंच रुपांतर जावं तोळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें एक संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात देवाचें उतर हें देवाचे उपकार Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ता सोबा तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उघडून अशें कसल्या भरोशा तुमकां पयल्यान म्हूण तुमी समजतेला Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो सांत मातेवा परमणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तो वळतावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वयची गरज आसा म्हण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो थंय मालगाड्या शास्त्रियां आनी प्रधान ह्या सगळ्यांच्या हातांत आपणाक जायतें सोसूंक आसतलें आपण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें तेदवा पेद्रू ताका कुशीक आपोवन देव तें निर्मिना जावं सोम्या
तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून भेस्तांक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुंवन म्हणा लागलो, म्हज्या सरशिलो पयस सर सैताना, म्हज्या वाटेर अडकळटा तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाक तो इन्कार करून दी, आपलो खुरीस उखल घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हज्या पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलो म्हण चिंत्या तर तातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत? मनशा पूत आपल्या बापाच्या महिमेन आपल्या दुतां सवें येतलो आनी त्या वेळी हर एकल्याक तांच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सोम्या जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जिणे पयणाऱ्योंचे कुरीस स्विकार करन सोम्या सोपाटलाव करच्यांत तो एक म्हजो त्याग सॅक्रिफीस म्हूण समजोन देवाच्या वाटेन सदांच समकोंक आनी आमचे ध्येय उद्देश सदांच सोम्या थंय केंद्रीकरीत करून जिणे सारूंक आयची देवस्तुती आमकां पावणे दिता. त्या खातीर जिणे पयनार येवचे कुरीस स्विकार करूंक हांव तयार आसां. म्हज्या जिणे पयनार आसच्यो सर्व अडखळी फूड करून सोम्या थंय केंद्रीत जावन म्हजी जिणे जियोवंक हांव प्रयत्न करतां. हें नियाळचें गरजेचें जावन आसा. त्या खातीर आपणाकच सोम्या खातीर होगडावन घेवंक, सोम्या खातीर हांवें सदांच म्हज्या जिवितांत येवचे कश्ट संकश्ट स्विकार करूंक, ताचेर भरवोसो दवरून म्हजी जिणे जियोवंक प्रयत्न करच्यांत म्हज्या क्रिस्ती जिविताची संपूर्णता आसा म्हणल्यार आयचे वांजेलाचें वासप आमकां स्पश्ट करता. 1950 इसवेंत प्रस्तुत केल्लें भगवान पेद्रूच्या जिविता विशांतलें पिंतूर जावन आसा कोवादीस. 1890 आनी 596 इसवेंत हेनरिक सिंक्वेज म्हणल्या व्यक्तीन बरयलेल्या पॉलिश भाशेंतल्या कादंबरीचेर आदारीत जाल्लें हें पिंतूर जावन आसा. रोमाचो राय अधिपती निरोच्या आडळते काल क्रिस्तांवांक कठीण दगदणी सुरू जाता आसतना आनी ह्या वेळार थंयसर आशिल्लो क्रिस्तांव लोक संपूर्ण रितीन आपल्या जिवितांत दगदणी भोगता आसतना जायते कश्ट तांणी सोसूंक हर एक प्रयत्न करता आसतना रोमांत आसलेलो क्रिस्तांव लोक पेद्रोक सांगतात, तूं बारी मोलादीक आनी महत्वाचो व्यक्ती, तुवें हांगासर रावन कश्टोवचें नाका, तूं हांगा तावन वच, तुवें बचाव जायचय. कित्याक तूं महत्वाचो व्यक्ती, मोलादीक व्यक्ती, त्या खातीर तूं रोमान तावन वच, हांगासर तूं रावा नाका. अशें पेद्रू ह्या क्रिस्तांव लोकांची उतरां आयकून आपली बाचावी सोडच्याक रोमान तावन फाटीं परता. रोमी शहराच्या गडी तावन भायर पडुल्लेंच क्रिस्ताक तो भेटता. जेजू तेदवां रोमांत येवशीन मेठां काडून आसलो. तेदवां आतुरीत जावन पेद्रू जेजूक विचारता. लाते भाशेन हें वाक्य थंयसर विवारिलां, को वादीस डॉमिने, म्हळ्यार सोम्या तूं खंय वचून आसाय. जेजू ताका जाप दिता, हांव म्हज्या लोकां संगी आसून परत कुर्सार मोर्चाक रोमाक वचून आसा. उपरांत जेजू पेद्रोक विचारता, पेद्रू तूं खंय वचून आसाय. हें सवाल जेजूचें आयकून पेद्रोक आपणें कितें केलां तें समजता. ताच्या दोळ्यांनी दुकां भरतात
आनी तें दूख नियाळणं पेद्रू ताची दिश्ट परत फाटीं रोमांत येवची कंसयता आनी ताचें पैन परत रोमा शहराक प्रारंभ करता. संप्रदाया प्रकार आमी समजत हांव आनी वाचता हांव की ताका कुर्सार तकली पंदा पांय वयर करन कुर्सायलो, कित्याक पेद्रोक बगुल्लें की जेजू बरी कुर्सार मरोंक आपण योग्य न्हय म्हणून. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जर तर पेद्रोच्या जिवितांतलें हें गणीत आनी आयची वाचपां आमी नियाळ्ळीं जाल्यार आमच्या जिणेक पेद्रोन जेजूक विसारलेलें सवाल लागू जाता. तूं खंय वचून आसाय आनी खंडीत जावन जेजून पेद्रोक विसारलेलें सवाली आमकां लागू जाता. जर तर आमची जिणी पेद्रो बरी कश्टांत तावन निसरून कश्टांक फुड करिनासतना सबार कारणां दिवन आमची जिणी देवा तावन पयस सरून आमी जियोंक प्रयत्न करता, तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत सोम्यान दाखयलेली वाट समकोंक आमकां साध्य जायना. त्या खातीर सोमी म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता आपणाकच इन्कार करूं दी, आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवं दी. कित्याक जेजू अशें म्हणटा? जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपणाकच इन्कार करूं दी, आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवं दी. वांजेलाचें वाचप खंडीत जावन मोगाळ भावना आनी भयणीन आमकां जेजूच्या संवसारी मेसावांत कितें घडोवंक आसलें तें ताच्या शिसांक ताणें विवरसिल्लें आमी आयकलें. पेद्रू त्या मनशापणाच्या चिंतपांत आसून आनी जेजू एक सार्वत्रीक राय, सर्व रितींनी महिमा आनी सर्व रितीचो दळबार अनुभव करचो राय म्हूण ताच्या मतींत आनी काळजांत आसलें जावंक पुरो. त्या खातीर आपल्या मनशापणाच्या चिंतपान तो सोम्याक सांगता, जेजू तुका हें घडोवंक नजो, तुज्या जिवितांत हे असले कश्ट असलें मरण येवंक नजो. पूण जेजू ताची उतरां ना करून सर्व रितींनी आपल्या जिवितांत कितें घडोवंक आसलें, देवाचें योजन कितें आसलें तें संपूर्ण रितीन तो समजता. कित्याक जेजूक आपल्या जिवितांत कितें घडोवंक आसलें म्हूण सारकें कळीत आसलें आनी त्या खातीर खंयच्या रितीन ताणें समर्पिल्लें आपलें जिवीत सदांच तो नियाळ आसलो. तें जावन आसा एक सुरे सुवातेक वचून आपलें मागण्याचें जिवीत जियोवचें मारिफात. जर तर आमच्या जिवितांत आज आपणा येवचे कुरीस आमी फूड करून मुखार आमचें पैन मुंदरूंक आशेता, तर सोमीन आमकां एक प्रेरण. जेजूच्या मेसावाचो इरादो हो जावन आसलो. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 33 आमी अशें वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. देखून सदांच तुमी पयलें देवाचें राज्य, देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. आनी ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जेजूक हें स्पश्ट आसलें, देवाचें राज्य सोदचें आनी देवाची खुशी करची. जें कितें मिसांव म्हज्या जिवितांत देवान दिल्लें आसा तें हांवें पयलें करचें, तें म्हाका म्हत्वाचें, तें म्हाका गरजेचें. आनी ताचे उपरांत म्हज्या जिवितांत येवच्यो सगळ्यो संगती म्हाका तो फावो करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जर तर सगळ्यो संगती आमकां लाभाचे, जर तर आमच्या जिविताची तृप्ती दादोसकाय आमी भोगीचे, तर देवाचें राज्य आनी देवाची खुशी आमी सोदीत जाय. कितेंय तें जावं दी, म्हज्या जिवितांतले कितलेय कश्ट जावं दी, कितल्योय त्यो अडकळी जावं दी, संवसारी संगती कितलोय दबाव म्हजेर घालूं दी, जर तर म्हजी मत देवाच्या राज्याचेर केंद्रीत आसा, देवाच्या कुशेक खालती मान घाल्ली आसा, तर खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत सगळ्यो संगती देव म्हाका वदक सोन दितलो. त्या खातीर पेद्रोन बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 21 आमकां
पेद्रोच्या अनुभोगा विशांत अशें सांगता. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 2 वर्सेस 20 and 21. तुवें केल्ल्या चुकी खातीर तुवें केल्ल्या चुकी खातीर तुका मार पडटना तूं सोंसणीक दाखयशी. तूं सोंसणीकाय दाखयशी. पूण हातूंत तुका कितें होगळाप बदलाक बरें केल्ल्या खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें तेदवां जाल्यार देवाक तूं मानवताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 20 आणि 1 वाक्य आमी आयकुया. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर कारण तुमचे पासत पयलें क्रिस्तान कस सोंसल्यात. ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ह्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमकां मेळ्ळां तें आपोवणें क्रिस्तान सुसुल्ल्या कश्टां वयर होंदोन आसा. त्या खातीर पयलें आमचे खातीर आमच्या पातकां खातीर ताणें तो बरादीक कुरीस वयला. ताणें कश्ट सोंसल्यात. ताणें आपलो जीव समर्पिला आनी आमची जिणी सदांनीत संतोशाची जायचय म्हणलें मतींत दवरून काळजांत आपल्या जिवितांत जियोवन ते आमकां एक देख जावन दिल्या. त्या खातीर आज आमकां सुमयाची देख खर रितीनी महत्वाची जायचय म्हणलें आयच्या वाचपांद्वारी स्पश्ट जाता. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो जिवीत आमचें पंथाहवानाचें जालां. पूण त्या पंथाहवानांत जिवीत सडावत मापान म्हज्या पसंदायेचें जावन हांव जियेतां. जंय म्हाका संतोश आसा त्यो संगती आपणावंक हांव वेतां. जंय म्हाका खुशी आसा त्यो संगती करूंक हांव वेतां. देवाची वाट देवाची खुशी कितें सांगता तें करूंक सबार फावटी हांव फाटीं सरतां. पेद्रो मनशापणाच्या चिंतूंक लागलो. जेजूक ते कश्ट कुत्साचें मरण मेळोंक नजो. कित्याक तो देवाचो पूत एक दैवीक व्यक्ती सर्व रितीन अजापकचो जुदेवांचो राय जावन तो जल्माल्लो. ताका तशें घडोवंक नजो. तशेंच सबार फावटी आमी चिंताव आमकां कश्ट येवंक नजो. आमकां अडकळी येवंक नजो. आमचें जिवीत सदांनीत संतोशाचें आसा जाय. संतोशाचें आसा जाय खरें. पूण खंयच्यो संगती म्हज्या जिविताक आटाप शांत. संवसारी संगती गी वा देवान म्हज्या जिवितांत दाखयलेली ती वाट आनी ताचे मारिफात येवच्यो संगती गी. सबार फावटी संवसारी कुशलायेक लबदोन आमची जिणी संवसारी संगतीच्या मेटांनी समकता. जायते फावटी आमची मागणी आमची आत्मीक आचरणां आमच्या जिविताची साल जेजून दाखयलेल्या जेजून चमकलेल्या वाटेन चमकना. त्या खातीर जेजून आमकां एक देख जावन दिल्लो कुरीस आमी आमच्या जिविताचो ध्येय जावन घेवंक आमी सकना. देखून सबार फावटी आमकां आमच्या जिवितांत जेजून दिल्लो तो कुरीस एक पुरासण जाता. जेजून आमकां दिल्लो कुरीस एक संतोशाक अडकळ जाता. जेजून आमकां दिल्लो कुरीस एक बेजारायेचें घडीत जाता. त्या खातीर असली चिंतना म्हज्या मतींत जर तर आसात सबार फावटी आमकां जेजूच्या कुर्साक वेंगून आमची जिणी जियोंक साध्य जायना. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमच्या जिविताची दिशा सबार सेंटिमेंटांनी पंथाहवानीन बदलेली आसा. जेजूच्या कुर्साचो पाटलाव आमकां सबार रितीनी आमच्या जिणयेंत येवच्या संवसारी संगतींचो त्याग करूंक उलो दिता. आमकां केदाळाय संतोश जायचंय खरें. आमकां केदाळाय खुशी जायचंय खरें. आमकां केदाळाय आनंदान जियोंक जायचंय खरें. पूण बायडशे तसल्या संगतींक आमी इडें दिनाव तर संवसार दिता तो संतोश स्विकार करूंक आमी परत आनी परत अत्रेकताव तर आमच्या जिवितांत सोम्याची वाट महत्वाची जायना. पेद्रो की खंयच्याय रितीनी कश्ट येवचें नाका आसले.
सर्व संतोषाचें वातावरण आनी सर्व रितीने बऱ्यो संगती घडच्यो ताका आनी आपोस्तलांक जाय जय आसल्यो तसली बोगणां सबार पावटी जेजू मुखार तांणी उसारली. पूण जेजू आपल्या जिवितांत स्पश्ट आसलो आनी दृढ आसलो. आपले मिसांव कितें म्हूण तो जाणा आसलो आनी त्या खातीर सर्व रितीने आपल्या जिविताचें समर्पण तो करूंक शकलो. सबार पावटी आमच्या जिवितांत संवसारांतल्यो संगती प्रत्येक रितीन आमची चिंतपां आनी आमचे निर्धार बऱ्या संगतींनी आमी केंद्रीकृत करून आमची जिणी जियेतावंगी. वा आतांच्या संवसारांत आसल्यो सबार वायट संगती आमचेर परत आनी परत प्रभाव घालतना आमी ताका इडेन दितावंगी. सोशल मिडियांत आमी पळयलें जाल्यार मोबायल आनी हेर संपर्क माध्यमाच्यो संगती आतांच्या काळांच्या भुरग्यांचेर इतल्यो प्रभाव घालूंक शकल्यात, वडिलांचेर इतल्यो प्रभाव घालूंक शकल्यात, तेंच आमच्या जिविताचें सर्वस्व म्हणलें आमी समजून सबार पावटी ताचेरच आमचो वेळ करचो आमी पळयता. सर्व मनोरंजनाच्यो संगती आमकां सदांच जाय जय, पूण आमचें जिवीत सासनाक बाळचें तसलें जिवीत जावन बदलूचें देवाचें उतर आनी आत्मीक संगती आमकां सडीत आनी सडीत मापान नाकात. कित्याक ते एक आमकां सदांचें जावन पावता. ते आमकां कितेंच आकर्शणाचें जावंक पावना. कित्याक हेर संवसारी संगती विविध रितीने आमकां आकर्शण हाडटात. आमची मोत ताचे थंय केंद्रीकरीत करीशें करतात. देखून आमकां सबार पावटी देवाचें उतर वाचच्यांत सर्व रितींची आळसाय उपजाता. थंयसर शेळेपण आमच्या जिवितांत उपजाता. देखून आज प्रत्येक रितीन जेजू थंय आमी जिवाळ जाल्ले करीत आमच्या जिवितांत संतोष लाभना म्हूण आमी आयकोनची ती वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. ताची ती उतरां आमकां आज खंडीत जावन प्रेरण जावन आसात. देवाचें आपोवणें स्विकार केल्ल्या जेरेमियाची बोगणां. सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुलयलोय आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हजे प्रास बळिश्ट देखून तुवें म्हजेर जैत वेलें. तें उतर तो आयकून भोव खूश जाल्लो आनी संपूर्ण रितीन देवाच्या मिसावाक ताणें जिवीत समर्पिल्लें. पूण जें कितें ताणें चिंतल्लें, जें कितें ताणें समजल्लें ताच्या मिसावान तें येवंक ना. सबार रितीनी अडकळी ताका मेळ्ळ्यो. ताच्याच लोकांतावन विरोधपण ताका मेळ्ळें. सबार रितीनी देव म्हजे संगी आसा गी, हें देवाचेंच मिसावंगी म्हणलें स्विकार करूंक ताका साध्य जावंक ना. त्या खातीर हर एक कोडू अनुभव आपल्या जिवितांत जिरोवन तो म्हणटा हर एकलो ताचे विरोध झुजिल्ल्या वेळार, ताचो जीव काडूंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार, देवान ताका सांडिल्ल्या बरें भोगिल्ल्या वेळार तो म्हणटा केदींच देवा विरोध हांव वेचोना. देवा विरोध केदींच हांव शीन वसारचो ना. कित्याक हांव देवा विरोध वेचोना? कित्याक म्हज्या काळजांत एक जळतो उजो पेटला सो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगला. ताका दमोवंक प्रयत्न करूंक हांव शकना. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी देवाच्या उतराचेर बोल्ल्या. देवान आमकां बुलयलां आनी ताचेशी ओडलां. खंयच्या रितीन म्हज्या जिवितांत येवचे कोडू अनुभव, बेजारायची चिंतना, कंतीची चिंतना, येवच्यो अडकळी हांव सदांच अनुभव करून म्हज्या जिवितांत एक दिवो आजुनी पेटोवन आसा, भवार्थाची दिवटी आजुनी जिवाळ आसा म्हणलें समजून म्हजी क्रिस्ती जिणी हांव जियेतां. तें नियाळूंक जेरेमिया प्रवादी एक प्रेरण जावन आसा. त्या खातीर जेरेमिया प्रवादी बरी असली चिंतना आमी मोतीन जिरोवया. आमचे कोडू अनुभव आमकां कितेंगी बरें लिसांव शिकयतात. सोम्याची वाट परत आनी परत जिवाड करूंक एक कारण जावन आसात म्हणलें आमी स्विकार करया. आनी सांपावलाच्या उतरांनी सदांच आमची जिणी प्रेरीत करया. सांपावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत रोमाघरांक बरयल्ल्या उतरांनी सांगता देवाक मानतात असलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन
तुमकांच तुमी समर्पूंक जाय. देवाक मानता तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी समर्पूंक जाय. देखून संवसाराची चाल तुमी आदारी नाकात. देखून संवसाराची चाल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमचे जिणयेचे रुपांतर जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ह्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, संवसाराची चाल आमी आदारची नाका. आमची जिणी नवीकृत करया, आमच्या जिणयेचे रुपांतर करया. सोम्याच्या कुर्साक आमी वेंगया. आमचे सगळे संवसारांत आमच्या जिवितांत येवचे कुरीस सर्व कश्ट सोम्याक आमी समर्पिया. ताका मानता तसली जिणी सदांच आमी जियेवया. जेजून आमचे खातीर जायते त्याग आनी सॅक्रिफीस केल्यात. आमचे पाताक आमचे उणेपण काडून उडोवच्याक आपलें सामोलीक रगत ताणें आमचे खातीर वारयलां. जर तर तें महत्वाचें म्हूण हांव लेखतां, तर म्हाका देवान दिल्ल्या भावार्थाक एक महत्वाचें मोल हांव दितां. जर तर जेजूचें आमोलीक रगत म्हजें जिवीत परिवर्तन करता, जेजूचें आमोलीक रगत म्हजें जिणी रुपांतर करता म्हणलें हांव स्विकार करिना, तर म्हज्या भावार्थाक हांव महत्वाचें मोल दिना. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सदांच भावार्थांत आमी दृढ रावया. कितेंय ते कश्ट जावं दी, कितेंय त्यो अडखळी जावं दी, आमी ताका तें चिंतून कंगाल जावचें नाका. त्यो म्हज्या जिविताचेर व्हड आनी व्हड प्रभाव घालतात, म्हाका नाश करतात म्हणलें चिंतून आमी बेजारायन रावचें नाका. सोम्याचेर आमची दिश्ट केंद्रीकृत करया. सोम्या थंय आमचो सदांची जिणयेची चाल आमी एकवटावया आनी ताका मानता तसली जिणी आमी जियेवया. त्या खातीर हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र हातूंत 12 अध्याय वाक्य 2 आमकां अशें सांगता. हिब्रूज chapter 12 verse 2. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसोया. आमचे दोळे सदांच आमी जेजूचेर कंसया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभोंक असलेल्या आनंदा खातीर, आपणाक लाभोंक असलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचें मरण मरूंक तो तयार जालो. कुर्साचें मरण मरोंक तो तयार जालो. आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमचे दोळे सदांच आमी जेजूचेर कंसया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. त्या खातीर आमचें जिवीत आरंभ जावचें सोम्यातय, अखेर जावचें सोम्यातय. त्या खातीर तो आमच्या जिविताचो आरंभ आनी शेवट जाल्यार ताचें जिवीत सदांनीत आमकां एक मेलफंक्त जिवीत जावंक जाय. ताच्या जिविताचें प्रेरण आमच्या जिविताचें प्रेरण जावंक जाय. ताणें समकल्ली वाट हांवें समकोंक जाय. कितलेय कश्ट जावं दी, हांव जर तर ताच्या मेटांनी समकता, तो म्हाका सगळे कश्ट फूड करूंक आदार दितलो. तो म्हाका गरजेची सोंसणीकाय दितलो. तो म्हाका गरजेचो सगळो आदार आनी देवात हांव आशिर्वादां जोड दितलो. आमेन. सगळे आमी उबे रावन आमचो भावार्थ आमच्या देवात उसारया. सतमंता देवाक सोरपदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रथमेच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो, अंकवार मरिये थावन जल्मालो, पौंस पिलाता खाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदीं गेबलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सरकार सोडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला, थंय जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पदकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण आनी ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सर्व रितींनी देवाचेर भरवोसो दवरून आमी आयल्या. तो आमचो मोग करता म्हणलें आमी जाणा आसा. तो आमच्या गरजांक पावता म्हणलें आमी वळखून घेता.
तर त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी आतां देवा समकार आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, तुजी पवित्र सभा चलोन वरच्या मुखेल्यांनी दिसपडते कुरीस स्विकार करून तुका साक्ष जावन जियेवंक फावो कर म्हूण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी हजार जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी खुर्साचो मोग करूंक खुर्साचो मिस्तेर मागण्यांत जाणा जावं शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी मागणी ह्या वक्ता देवाक आमी समर्पया. सर्गेच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली हरी एक मागणी दयेन स्विकार कर. आमच्या जिवितांत येवचे सगळे खुरीस घेवन तुजेर भरवस दवरून आमची जिणी भावार्थान जियोंक आमकां करपा लाभय. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. Spopun ditan tuja hatan somya Spekat bertung maka moga mujatania Haye otreg mozo hawas petun dita Servos moje tuka moga समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेऊ. जिव्या देवा, पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय भोपारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेसू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेताव भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगताव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्कसो गोठ भोगूंक आमी भरवशान रावता. त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुजे अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Pavit, pavit, दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भोवला तुज्या वैभवान. उर्सगी तुका जय, उर्सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी
बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावट सोगुट परगटूया सुमया जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सुरेशपुरा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या स्वामी उडास करया तांकां आनी दुसरे गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मुरये देवाचे माये संगती भगिवन जुजे तिसो निश्कळंकपती भगिवन धर्मदूत आन जॉन्सन जुजे फेर्नांडीस एसबीचे सर मार्तीर आनी सर उकाळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सतींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां तळमेत पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी
सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक राजभटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो एकामेका शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हे जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली काळीस मुझे लालेता तुका मोजा मोगार देवा नाभिषेक तुझे पगार म्हाका मोजा कर्या जिवा मोजा कर्या जिवा प्रार्थुया प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दोशी केल्याय मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीरसाव आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची साकरी करूंक आमची उमेद सडत वचूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मोरयेच्या जल्माक तयाराय जावन आमी मोरयेच्या जिणे विशयान नियाळण नोवेन चलयता हो नोवेनाचो 5वो दीस आमी नियाळटा आसतना विशेश रितीन मोरयेच्या जिविता मुखांतर मोरी आमच्या कुटुंबाच्या शांती समाधानाचे बिडार म्हणलें नियाळूंक आमकां आपोवणें लाभता सर्व वस्तू आनी सौकर्यांनी माया मोग शांती समाधान कुटाम बाळवाशें करता म्हणलो संदेश आमी घेता आसतना मोरये मारिफांत आमच्या जिविताक लाभलेलें प्रेरण तिच्या जिविताची साल तिच्या जिवितांत तिणें केल्लें देवाची योजना केल्लें समर्पण आमच्या जिविताचो वांटो जावन घेवया आमा बसोत विनंती कर बाळोक मोरये क्रिस्ताच्या बसपण्याक आमी फौजोंचे खातीर प्रार्थुया ये मोगाळी बाळोक मोरये तुजो जल्मा दीस आमकां तुज्या भुरग्यांक संतोष आनी समाधान हाडटा तुजी देख घेवन आमच्या कश्टा नश्टांनी पिडे शिडे वेळी बावार्थान दंडळ नाशे बगार शांती समाधानान जियोन देवाची खुशी आमचे जिणयेंत पाळूंक तुजें प्रेरण लाभय आमी वडीलांनी आमच्या भुरग्यांक समजोवन तांचें पालन पोशण मोगान करूंक आनी भुरग्यांनी वडीलांक खाल जावन जियोन आमची कुटुंबां बावार्थची आनी शांती समाधानाची बिडारां जावन रुपांतर करूंक तुजी ससाय लाभय हे आमी मागता तुजे कुशीन जल्माल्ल्या देवपुता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी आमेन सकळ सांगा
सरया आमचे ताळे एकया मोरये भोगळसिया